भारी रुची रुची जावन आशिल्लें एक आंब्याचें एक रांदय रेडी केल्लें हांव हांगा. ही कशी करची म्हूण पळया. भारी सिंपल रेसिपी. आमगेल्या शेड्रसा कुकिंग चॅनलाक तुमकां पुरा जनाकय स्वागत. आज काट आंब्याचें म्हणल्यार घोंट आंब्याचें तरणी मिरसांग घालून सासम म्हूण एक डिश हांव हांगा दाखयता. हाका घोंट आंबो ताका पळय जी अशी साल काण घेवची. साल काण आवतय एक आयदना भितर एक 1.5 ग्लास बरी तापोवन निमील उदक घाला. इता म्हळ्यार आमी रांदय हून करूं ना. आतां एक आंब्याचे साल काणू ते साली ते उदकांत घालचे आनी कात आमी सासम करचे ते आयदना भितर घालचे. कसं सासम म्हणून व्हड आसा बावना आंब्या सासम आनी करनाच्यो तशें न्ही. एक डिफरंट नमुन्याचे सासम. हें आमगेले सुशिलाक आमगेले अन्ना लाका सुशिलाकाले मस्त रांद पावांत भितर दाखयला. आनी एक स्पेशल रांद ही ते पळय पुरा साल काण घेतले हांव आतां आनी ते लायक करून चिरडून घेवका ती साली. घोंट आंबो जो काट आंबो म्हणटा पळय ताका एक स्पेशालिटी कसं म्हळ्यार ताजे ते दिक्काच्यो ते साल्लीचे एक पोरंबोळू ते देखून ते समज चिरडून घेतले कुडले ते पोरंबोळ समज येता ते उदकाक. तें उदक आमकां वांटुच्याक आनी पुरो जेवका. तेच उदकान आमी हाजे मसालो वांटुच्यो. तशें अशी समज चिरडून घेवचें आनी ते उदकांतूल अर्द उदक आमी ह्या सोलून दवरलेल्या आंब्या भितर घालचें आनी ते आंब्याचे पल्प काण घेवचे. अशें करून एक आंब्याक आतां काणून समज पुर्ती पल्प काण कातू नय करका म्हणना एक अर्द चिरडून घेवचें. ते म्हळ्यार ताका चिके दाटसाण येवच्याक अशें करून पुरो चंद करून चिरडून घेवचें. अशें पळय एक आंब्याचे पल्प काडटा हांव. ह्यो आमगेलो गरकट जालेलो घोंट आंबो. आतां हाका मस्त गोड घालूनच आंब्या सासमा घाल्यावर आमगेल्या उनास आंब्या सासमा घाल्यावर थोडे गोड मायल्ड गोडसाण ह्या रांदयेक थोडे गोड आनी एक चिमटी मीठ आमी मसलाकय मीठ घालूं आसा ते देखून एक चिमटी मीठ आनी गोड घालून लायक करून चिरडून एक दवरून सोडचें. आतां ताजी मासोल करुया. हांव हांगा 7-8 जनां करता आसा ते देखून एक व्हड वळ्याचे सोय कांतून घेतल्या आनी ताका पळयाचे एक स्पेशल म्हळ्यार हेचे हांवें एक 4-5 तिखसाण चिक्की तिखसाण जेवका हाका 4-5 तरणी मिरसांग आनी चिंच आंब आनी तरणी मिरसांग घालेले आंब्या सासम खेलावे तुमी ना नव हेची हाजी स्पेशालिटी. सोय तरणी मिरसांग आनी चिंच आंब आनी एक चिमटी मीठ इता म्हळ्यार आंब्याक घाला उडगास दवरका आनी आमी तावळे अर्द ते आंब्याक घाला कात्याक वरलेलो अर्द कोळ घालून हे वांटुचे. उदक घालून वांटूत न्हय तो कोळू घालून वांटुका. तेन्ना ताजी एक पोरंबोळ आसा पळयाची भारी लायक येता. आतां वांटून जालें न्हयूं वांटुका मसालो न्हय वांटून घेतला हांव हांगा. हाजी कलर पळया लायट ग्रीन आयला आनी हाका आमी एक अर्द चमचे हरवी सासम बाजूच्या ना हरवी सासम घालचें आनी तो मसालो रेडी जालो. आतां हाका आमी तावळे गोड घालून दवरला थोडे गोड आनी मीठ घालून दवरला ते आतां मिक्स जाल्ले. आतां हो मसालो हांव पुरो हाका घालून घेता. पुरो घालून सोडता पळय हांगा पुरो मसालो आमचो भितर घाल्लो आनी आतां आमी गेले तावळे तें उदक थोडें वरला ते उदकानच तें मिक्सर आयदनां हांव आमचो भितर धुवन घालता. म्हळ्यार आमगेले रांदय रेडी जाली. इतलेच रांदय आसचें. हाका तुमी नोट केला कितकी एक चमचे तेल घालनी आमी एक बोट्टू तेल घालनी म्हूण येता. सासम पटपटायनी तेलान तूं कसं नाही करनी. मिरसांग भाजील ता यूज करनी आमी तरणी मिरसांग मात यूज केलेली तेची हे रांदय स्पेशालिटी आमगेले सुशिलाकाल रेसिपी स्पेशालिटी. हे पळय आतां पुरो मिक्स केलें. हाकेक भारी डिफरंट नमुन्याचे पोरंबोळ येवच्यो हे सासमाक हाजेन काल्लोन जेवका. इता म्हळ्यार ही मायल्ड गोडसाण हाका मस्त गोडसाण ना तशी तितले तिखसाणी आसा आनी एक लायट आमसाण जावन भारी रुची. ही एक सिंपल रेसिपी तुमी पुरो जण ट्राय करून पळयाची. पळय हो तशें करून कात्तो काडका आनी एक सुर्र करून चिवंका पळयाची हो कात्तो एक वाटी शीत जेव येता. असल सिंपल रेसिपीज तुमी आमगेल्या शेड्रसा कुकिंग चॅनल पुरो जन सब्सक्रायब कराची. तुमगेल्या फ्रेंड्स रिलेटिव्जांकय सांगाची. सगळ्यांकय धन्यवाद.